केंद्र सरकारान 18% GST तियात्र नाटकाचेर लागतलो म्हूण जो निर्णय घेतला ताचेर समाजात कलाकारां मदीं हळबळ सुरू जाल्या। गोंय सरकार कलाकारांच्या वांगडा सदांच आसतले आनी GST लागली तरी ती फक्त टिकेटी बाबतींत आसात म्हूण कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिगीज। कशें आसा अजून पर्यंत तियात्र अकाडेमी आसा किंवा तियात्रिस्ट जे आसात त्या लोकांनी GST संदर्भान अजून पर्यंत म्हजे कडेन तरी केन्ना चर्चा केल्ली ना। पूण एक गोष्ट GST तांकां खंय लागता कशी लागता फक्त टिकेट्स एकाच्यो आसतल्यो त्या संदर्भान तांकां एका लागपाक शकता। पूण जेन्ना तांचे कितें इश्यूज आसतले तांचे काही डिस्कशन्स आसतले तेन्ना डिस्कशन जाले नंतरूच आय कॅन कमेंट ऑन दीस। पूण डेफिनेटली कलाकार हो जो आसता हो कलाकार आपली कला जेन्ना मुखार हाडटा सपोज तेणी जर चार्ज जर करता जाल्यार डेफिनेटली खंय तरी GST लागपाक शकता एज पर नवे कायद्या प्रमाणे। आणि त्या प्रमाणे कशें कितें जाता त्या प्रमाणे एज अ सरकार ह्या नात्यान आमी एक वर्कआउट करपाक शकता इतलेंच हांव ह्या वेळाचेर सांगपाक शकता। पूण अजून पर्यंत म्हाका रिप्रेझेंटेशन कांय ना। आतांच म्हजे पयलू तियात्रिस्ट तियात्र अकाडेमीचे खुबशे ऑफिशियल्स आयले तेंच्यांनी हो इश्यू केन्नाच म्हजे मुखार हाडले ना। सपोज जर आयलो जाल्यार डेफिनेटली आय विल थिंक ऑन दिस। But do you feel that GST तांकां लागपाक though even they sell tickets and all but तेंचे कितें एक्सपेंडिचर आसा म्हणून हें करता सर? इट बिकम्स अ कमर्शियल नो जेन्ना ज्या वेळाचेर ते टिकेट्स जेन्ना सेल करता इट बिकम्स अ कमर्शियल जेन्ना आसतलो पळय न्ही तेन्ना GST फॅक्टर हो कन्सिडरेशन येतलोच न्ही। But government is ready to help them in whatever possible. गव्हर्नमेंटान कितें हेल्प करपाक जाय लेट दम कम विथ द ओपन मायंड न्ही। We will always there with the people of art, especially we are always there with the artists. I am here to support to the artists, that's all.